गण आत्मिक सुगंधाचे मोठे राया प्रत्येकाचे दैविक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मोंक जळचे अगते गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची शोभित कांट्या मधलो शीतळ संद्र स्वाधी कम्र कळंतीचे थंय ना कसलो प्रश्न भीतर विंसणारून गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळलें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुझे कुशीचे जिज भाग्यवंती मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे कुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे कुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. आनंद असो पहिलो मिस्तेर सोमे जेजो पुनर्जीवन जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळलें पडोवं दिव नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिंह तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पावल तुझे खुशीचे जिज भाग्यवंते मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजो आमची पदकां आमकां बक्षी यमकडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समय सत्म्या सर कण तुझे काकुलतीचे आदी गरज असल्या सर्गार पावय. आनंदसो दुसरो मिस्तेर समय जेजो सर्गार चडता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आणि आमकां दाडलें पडोवन दिवं नाका पूर्ण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे खुशीचे जिस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गल्या आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे खुशीचे जिस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गल्या आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे खुशीचे जिस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गल्या आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे खुशीचे जिस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गल्या आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे खुशीचे जिस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या गले आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जीस भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमो बापिया खातीर विनादी कर आता आणि आमच्या मनाच्या गले आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जीस भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमो बापिया खातीर विनादी कर आता आणि आमच्या मनाच्या गले आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जीस भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमो बापिया खातीर विनादी कर आता आणि आमच्या मनाच्या गले आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जीस भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमो बापिया खातीर विनादी कर आता आणि आमच्या मनाच्या गले आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जीस भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमो बापिया खातीर विनादी कर आता आणि आमच्या मनाच्या गले आमेन. महिमा बापा गणी पुता गणी पवित्र आत्म्या जसे आधी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमचे पदकाम का बक्षे यमकडाच्या भुजांतले आमकां निवार समय सत्म्या सर कण तुझी काकुलतीची आधी गरज असल्यार सरगार रावन पावय. आनंदसो तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो आमकां मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुझे संगता स्त्रे भिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचे दीस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी यमकडाच्या भुजांतले आमकां निवार समय सत्म्या सर कण तुजी काकुळतीची आदी गरज असल्यार सरकार व्हरून पावय. आनंदसो चवथो मिस्तेर आमकां मरिये कुडी आत्मे समेत सरगार घेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे खुशीचे जीस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर विनादी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या गले आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गली आमेन. महिमा बाप्पा गणी पुता गणी पवित्र आत्म्या जसे आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या आजीचो आमचे बदका आमकां बक्षे येमकाराच्या भुजांतले आमकां निवार सुमे सत्म्या सर कर तुझे काकुळतीचे आदी गरज असल्या स्वर्गार पावय. आनंदसो पांचवो मिस्तेर आमकार मरिये सर्गा संसाराचे राणीमन कुरवार करता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळले पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे नमान आमेन. मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे जीस भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सेम तुझे संगाता स्त्रिये भिते तूं सदैव
आणि सदैव पादरे कुशीचे डिज भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळ्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसे सदा आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमका बक्षी ये मुकडाच्या भुजांतले आमका निवार सोमेस्तत्म्या सटकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरकारून पावय. नमारणे काकुळतीचे माये नमनमच्या जीवा अमृतने भरोशा तुका आम्ही मुला मरता आम्ही परदेशीची बाळका या दुःखाच्या कोणात असता आस्कार उस्कार सण आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे सके ते तुझे काकुळतीचे डोळे आमचे वयर पडते आणि या प्रदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैव फळ जेजू आमका दाखय. ये दयाली ये मोगाले ये दुलाबे आमकारे मरिये भाग्यवंती देवाचे माय आम्हा बसत विनाधिकार ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पोहोचवच्या खातीर साहिबिनेचे लदीन सम्या काकुलतम चिकन सम्या काकुतम चिकर क्रिस्ता काकुलतम चिकन ख्रिस्ता काकुतम चिकर सम्या काकुलतम चिकन सम्या काकुतम चिकर क्रिस्ता आयकम का ख्रिस्ता ऐकम क्रिस्ता दयन आयकम का ख्रिस्ता दयन ऐकम का सर्गींच्या देवा बापा काकुतम चिकर देवा पुता संसाराच्या तारका काकुतम चिकर देवा पवित्र आत्म्या काकुतम चिकर शांती सीमाधीन सिक्स देवा काकुतम चिकर भाग्यवंती मरिये भाग्यवंती देवाचे माये भाग्यवंती आमकारेचे आमकारे ख्रिस्ताचे माये पवित्र सभेचे माये देव कृपेचे माये भो नितले माये भो निष्कलंती माये कथनातल्या माये आपोट माये मगपात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये कृष्णरचे माये सुरेंद्रचे माये भूषणी औकारी मनापात्र औकारी प्रगट पोजले औकारी पृथ्वीदार औकारी दयाले औकारी विश्वासी औकारी नीतीच्या आरच्या जन्माच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारणा आत्मे पालंगना मानभाव झाल्या पालंगना भक्तीच्या अपरमित पालंगना गुप्त गुलाबा दबिदाच्या बुर्जा दडियाच्या बुर्जा सुवर्णाच्या मंदिरा सरल्याच्या अर्का सर्गींच्या दरोट्या पात्याभराच्या नेकेत्रा पिढेस्तांचे बळैके पातक्याचे आश्रया दुखिस्ताचे बुजावणे क्रिस्तांच्या आधारा बोडव्यांचे राणीये पत्रेकराचे राणीये पुरावादीचे राणीये अपोस्तलांचे राणीये मार्तिरांचे राणीये पंचसराचे राणीये औंकारीचे राणीये समेस्त भक्तांचे राणीये साईबाच्या कथेबीन गर्भी समले राणीये सर्गी घेतले राणीये भो पवित्र रुजरीचे राणीये कुटुंबाचे राणीये समाधानाचे राणीये देवाचे शैल्ये संसाराचे पाप करतले देवाचे शैल्ये संसाराचे पाप करतले देवाचे शैल्ये संसाराचे पाप करतले तुझे ससे काल ये देवाचे भाग्यमये आम्ही येता आमच्या गरजांत आमच्या मागण्यांचा बेपर्वा करे नाका पूर्ण समय विज्ञानतले आमका सदांच निवार आनंद बरेत आणि सदैव औंकारी
भगवंती देवाचे माय आम्हा बसत विनाधिकार क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पावसाच्या खातीर माग्या ये देवा तुझे एकल्याच पुतान आपले जिणे मरण आणि पुनर्जन्माना वरवी सस्त्याच्या बचावचे इनाम आमकां जोडून दवरला भगवंत आमकार मरियेच्या भो पवित्र रुद्राचे मिस्त्रामे नियलतना तांतो आटबिलासाने पाटलाव करीस आणि तांतो बसयला जोडीचे कर मन आमी तुजे लागी परता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवे आमेन. सकाळींची भेटवणी ये जेजूच्या दैवी काळजा आईच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामाने कष्ट आमच्या पथकांच्या परिपणा बसत आणि आल्तरेच्या बोपवीत सक्रामेंता तुवे तुकांच कळला नसताना भेटवूनच्या समेस्त इराद्या बसत भगवंत आमकार मुरयेच्या कथावीन काळजा मारिपात आ तुका भेटयता प्रत्येक जावं मागण्याच्या आपोस्तलाच्या इराद्या बसत आणि पाप सैबान या महिन्यान दाखवून दिल्ल्या इराद्या बसत ये सर हांव तुका भेटयता सर तुजे बसत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव आईच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्या आणि बऱ्या करण्या लागोनासची शिक्षा माफी जोडो हांव खुशी व्हरता सम्या जेजू तुझ्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राकमच्या भोव बगेन पाप सैबा जात ताका उजवाड गटायाने बुजावा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हणजे समेस्त पदका म्हज्या पदकाची काकुलकार देवा पवित्र आत्म्या दिसई बाजू करपा आयच्या दिसा पदका दावे पडना जावच्या तुझ्या उपदेश सांबाळो म्हज्या गायदे पालो म्हजी पदकाची काकुलकार म्हाका पदक्या बक्षे भवर्तचे विधान सरेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातेत एक जाण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा मन हांव तीर सत म्हणटा तुझो देवी पोत मनीस जालो आणि आमच्या पदका खातीर मेलो आणि जिव्यांचे आणि मेल्यांचे मुन्सिपी करूं येतले म्हण हांव सत म्हणटा ही सता आणि कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणटा आणि उसारता कित्याक तूं सस्नीक सत आणि जनवाय आणि तुवें उगडापी केल्याय तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय या बाबार्थान जीव कनी मोरो हांव खुशी व्हरता आमेन. बुरवसाचे विधान सरेस्परा देवा तुझ्या कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बक्षणे आणि हे जिणे उपरांत सस्तीक सुखोर जातले म्हण हांव बुरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आणि काकुलदार आणि तुवें ते बसयल्या या भरोशान जीव कणी मोरो हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सरेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड आज तुजो मोगरता आणि तुझे बसत म्हज्या पेल्यास हांव मोगरता कित्याक तूं व्हरतो आपारिमीत आणि सर बरो आणि सर मो तुका फावो या मोगान जीव कानी मोरो हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांचे हांव दूख धरता आणि ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवे तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाले पूण चड कर तुका भोव बऱ्या आणि सर वस्त प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें आख्वान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आणि मुखार पाता करिना म्हण आणि पदकाचे समय सुखतले म्हण ती निचव करता आमेन. मरयेक समर्पण म्हजे राणये आणि माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आणि म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे कालीज आणि म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळे मरये हांव तुजो जाल्ले वरवे
राख आणि सांभाळ म्हाका तुझे आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरे. आमोरी सुम्याच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली. आणि पवित्र आत्म्यावर बेगर बेसली. नमान मोरये कृपेन भरलाय सब तुझे संगता स्त्रिया भिते तू सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे डिज. भाग्यवंती मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळे आमेन. आपल्या सुम्याची साकर तुझ्या शब्द परमाने म्हणजे तैसा. नमान मोरये कृपेन भरलाय सब तुझे संगता स्त्रिया भिते तू सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे डिज. भाग्यवंती मरिये देवाची मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळे आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमाल मोरये कृपेन भरलाय सब तुझे संगता स्त्रिया भिते तू सदैव आणि सदैव पाल तुझे कुशीचे डिज. भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळे आमेन. भगवंती देवाचे बाय आम्हा बसत विनाधिकार ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसांच्या गते. माग्या ये सुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुता क्रिस्तान मनुष्यपान घेतला आम्ही जना जाल्या त्याच्या कष्टाने कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदामे पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कराने वर्त म्हणून मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या आम्हारी पाहता आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वत आमेन. देवागल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सगळीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजे मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विश्व दितांका ये समया आणि निरंतर प्रकाशाचे पाखो दे समाधानात ते विश्व घेऊ देत आमेन. मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. आता पहिले फिरगस गवळीक परिशदेच्या संध्याक उपरांत हर एक कुटुंबाक आमचे मोगाळ इगार बाप मानाची वात वांटतेली. नांवां पयले परी मुखार येवन मानाची वात स्वीकार करची. फिरगस गवळीक परिषदेचे संदे फिरगस गवळीक परिषद उपाध्यक्ष प्रदीप डिसोजा सांजुजेवाडो. फिरगस गवळी परिषद कार्यदर्शी सरिता डिसोजा जेजूच्या पवित्र कळसावाडो.
कर आयोगन संयोजक चार्ल्स डिसोजा सांजू जेवाडो, लान क्रिस्ताइन समुदाय संचालक फ्रांसिस डिसोजा फातिमा वाडो, होली क्रॉस कॉवेंताची सुपीरियर सिस्टर इन्ना मेरी, इस्कोलाची हेडमेस्टर सिस्टर सेलेत मेरी, वाड्याचे गुरकार सांत आंतोन वाडो, जोकिम मंतेरो, फातिमा वाडो, रूपा डिसोजा, बाळोक जिजू वाडो, मार्सेल मोंतेरो, सांजुजे वाडो, विजिता डिसोजा, सान लोरेस वाडो, रॉबर्ट डिसोजा, लूर्द वाडो, जीवन लुईस, जिजूच्या पोवित काळजा वाडो, रोशन डिसोजा, सान थॉमस वाडो, प्रभु प्रकाश डिसोजा, वेलंकनी वाडो, फिलोमिना डिसोजा, सान तेरेज वाडो, नविता डिसोजा. वाड्याचे प्रतिनिधी सा आंतोन वाडो, सिंथिया मोंतेरो, फातिमा वाडो, लिडिया मोंतेरो आणि लिओ फेरावो, बाळोक जिजू वाडो, जेरो मोंतेरो आणि सेवरीन कुटिन्ना, सांजुजे वाडो, विनोद डिसोजा आणि चार्ल्स डिसोजा, सान लोरेस वाडो, प्रिमल डिसोजा आणि सविता मोंतेरो, लूर्द वाडो, हरीश फेरावो, सान थॉमस वाडो, नवीन डिसोजा आणि श्वेता डिसोजा, वेलंकनी वाडो, सरिता डिसोजा आणि प्रशांत मोंतेरो, सान तेरेज वाडो, आयवन डिसोजा. संघटनेचे अध्यक्ष सांविशम पौल सभा स्टेनी डिसोजा, सांजुजे वाडो. श्री संघटन सीमा मोंतेरो, सान आंतोन वाडो. YCM हेल्ड्रिन मोंतेरो, सान आंतोन वाडो. नेमक संदे सुनील डिसोजा, सान लोरेस वाडो, फ्रांसिस डिसोजा, सान थॉमस वाडो. सान आंतोन वाडो, एग्नेस डिसोजा, बाबू जोसेफ पुनिलत, बोनिफस मोंतेरो, सेलेस्टिन डिसोजा, डेनिस फेलिक्स मोंतेरो, एलियस डिसोजा, एवलिन मोंतेरो, फ्रांसिस डिसोजा, जोकिम मोंतेरो, जॉन मोंतेरो, हेनरी मोंतेरो, कालिस मोंतेरो, पाउलो मोंतेरो, प्रकाश मोंतेरो, पौलिन डिसोजा, मोंती डिसोजा, रोकी मोंतेरो, रोनाल्ड सीमा मोंतेरो, रोशन ग्रेशन डिसोजा, थॉमस मोंतेरो. फातिमा वाडो, आल्बर्ट आयरिन डिसोजा, आल्बर्ट डेनिस क्रिस्टिन डिसोजा, आल्बर्ट मेर्सिन डिसोजा, ब्रिजिट डिसोजा, दाविद हिल्डा डिसोजा, दाविद सेलिन डिसोजा, डेनिस डिसोजा, एवलिन मोंतेरो, जेप्री मोंतेरो, हिलरी डिसोजा, आयरिन डिसोजा, लिओ फेरावो, लिओ डिसोजा, मार्सेल डिसोजा, मतायस लिगोरी डिसोजा, मौरिस डिसोजा, मौरिस मोंतेरो, नवीन डिसोजा, पीटर डिसोजा, प्रवीण डिसोजा, रोकी डिसोजा, रोशन डिसोजा, स्टेफन संतनेस, जयप्रकाश वेगस, बाळोक जिजुवाडो, बप्टिस्ट डिसोजा, बजिल डिसोजा, बेंजामिन डिसोजा, कर्नेल डिसोजा, डेनिस सेवरिन डिसोजा, एलियस स्टेल्ला मोंतेरो, एलियस वेरोनिका मोंतेरो, फेल्सी डिसोजा, फ्रांसिस डिसोजा, फ्रांसिस लविटा डिसोजा, गिल्बर्ट डिसोजा, हेराल्ड विन्सेंट मोंतेरो, इग्नेशियस डिसोजा, जेरोम मोंतेरो, जोकिम मोंतेरो, मग्दलेन डिसोजा, मार्सेल डिसोजा, मार्सेल मोंतेरो, मौरिस टेलिस, मोंती डिसोजा, पौलिन पिग्रेडो, प्रीतम डिसोजा, रोनाल्ड वाल्टर मोंतेरो, रोशन डिसोजा, शंतिन फेरावो, स्टेल्ला मौरिस डिसोजा, थॉमस डिसोजा, विक्टर डिसोजा, विल्सन मोंतेरो. सांजुजे वाडो, ऑल्विन डिसोजा, अशोक प्रतिभा डिसोजा, बप्टिस्ट डिसोजा, बेन्नी डिसोजा, चार्ल्स डिसोजा,
Denise Matilde D'Souza, Dorothy D'Souza, Felix D'Souza, Pedrick D'Souza, Leo D'Souza, Monica Coutina, Pauline D'Souza, Philip D'Souza, Philomena D'Souza, Roshan Joseph D'Souza, Usha D'Souza, Veronica Apos, Walter Lina D'Souza, Walter Sinjin D'Souza, Walter Shoba D'Souza, Daniel D'Souza, Prem D'Souza. Salor Eswado, Alphonse Montero, Balthazar Montero, Bernard Montero, Celine D'Souza, Charles Montero, Colonel Montero, Dennis D'Souza, Felix Montero, Francis D'Souza, Frederick Montero, Henry Cecilia D'Souza, Henry Evelyn D'Souza, Hilary Montero, Ladin Montero, Lawrence D'Souza, Lina D'Souza, Leo Montero, Marcel Rita D'Souza, Marcel Sunita D'Souza, Marcel Lavina Montero, Maxim D'Souza, Miliana D'Souza, Philip D'Souza, Rafael D'Souza, Ravi Stephen D'Souza, Richard D'Souza, Robert D'Souza, Robert Montero, Ronnie Lancy Montero, Rosario D'Souza, Ashok Krima D'Souza, Jacinta D'Souza. Lourdes Vado, Albert Ferrao, Alphonse Luis, Basil Coutina, David D'Souza, Josephine D'Souza, Lily D'Souza, Timothy Ferrao, Titus Luis, Vijay D'Souza, Saver Montero, Jizu Chapo Vitkalzavado, Apolline Mary Montero, Avita Montero, Henry D'Souza, Joachim D'Souza, Lazarus D'Souza, Luis Montero, Ravi D'Souza, Ronald D'Souza, Roshan D'Souza, Simão D'Souza, Valerian D'Souza, Vincent Cecilia D'Souza, Vincent Lina D'Souza. Sante Resvado, Albert Coutina, Baptiste D'Souza, Cecilia D'Souza, Denise D'Souza, Francis D'Souza, Thomas D'Souza, Walter D'Souza. San Thomas Vado, Agnes D'Souza, Albert Jacinta D'Souza, Anton D'Souza, Carmine Montero, Celine D'Souza, Cyril D'Souza, Daniel D'Souza, Delphin Albuquerque, Delphin Naveen D'Souza, Eliza Ferrao, Francis D'Souza, Jeffrey D'Souza, Hilary D'Souza, Lily Albuquerque, Maria D'Souza, Mary D'Souza, Mary Sinjin Montero, Matthias D'Souza, Robert D'Souza, Sarita D'Souza, Sinjina Montero, Thomas D'Souza. Velankani Vado, Avinash D'Souza, Carmine Dessa, Celine Montero, Denise Jacinta D'Souza, Pedrick D'Souza, Gerald Valentina D'Souza, Gilbert D'Souza, Harold D'Souza, John Rustic Figreda, John Jerry Montero, Joseph D'Souza, Josephine D'Souza, Marcel J.T. Montero, Mercin D'Souza, Peter D'Souza, Prashant Lawrence Montero, Rajesh D'Souza, Roslyn D'Souza, Santin D'Souza, Stanny Vegas, Urban D'Souza, Wazi Montero, Veronica D'Souza. कोणाची नाव चुकून गेल्या तर तांणी मुखार येवन मनाची वात स्वीकार करची.
sputa Dumchak patak Diloya munchak kulak Unyekla sputa Dumchak patak Diloya munchak kulak Moye Krista Maye Tu आमची माय सर्गी उलव मारता माये आम्ही तुझी भुरगी ससाई तुझी दितो आमका आमची पातकां रडोंक नितळ आमी जावं पुरपेन रावोंक एकटे सर्गी पावोंक नितळ आमी जावं पुरपेन रावोंक एकटे सर्गी येऊन पावो मोये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलव मारता माये आम्ही तुझी भुरगी नेकेत फांत्याचे ये तू मोरये पलंगण भक्तीचे ये तू मोरये माय तू जर मुनशाची आवय बोमोगाची मोरये एक फांत्याचे ये तू मोरे पलंगण भक्तीचे ये तू मोरे माय तू सर मुनशाची आवय बोमोगाची ये मोरे Povit povnitali ye morie kurpevanti tunge ye morie Aaj tu kamanditan Deus darbian dautate morie Bonitari ye more kurpevanti tunge ye more आज तू का mandita Deus
मोगाचे न्हू आज आमी वर्त्या संतोसान आमची पिरगज पात्रून फातिमा मायेक मान करून पिरगज फेस्त संभ्रमूंक एकूटाम जावन संगता जमल्या. ह्या भक्ती कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आयच्या ह्या बागी दिसा आमी संभ्रमान देवाक अर्घा दिवया मुल्या विशयाचे नियाल करता. पवित्र पुस्तकान किर्तनांनी गितांनी घुमटा नादान किन्नारी वाजोवन आनी नाचोन उडोवन अशे विविध रितींनी देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घा पटोवचे आमकां वाचूंक मेळटा. मुरी आमची माय देवान तिका ताच्या पुता जेजूची आवय जावचे वर्ते भाग पावो केल्ले खातीर स्तुती गितां गावन ताका नावारता. आज तिच्या आश्रकाल आसची आमी त्याच संभ्रमान देवान आमचे थंय केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घां पटोवया. देवा ते उपकारी मोन दाखोवचे जावन आसा ताच्या पुता जेजूच्या मेटांनी चलचे. ताचे उतार आमच्या जिणेन जियोवचे. आमच्या भाव भयणीचो मोग करचो. जिविताची हर एक घडी ताका महिमा दिवची तसली करची. सर्वेस्पर देवाक सदांच विश्वासी रावचे. जेजून भेटयले हरगां बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना सुम्या जेजू बरी आमची जिवीत जिवंक मुरये मायेची देख घेवन आमची मेटां काडूंक गरजसो आदार मागया. पिरगजीक सेवा दिवच्या हर एकल्या पासत सर दानी पासत आमच्या सर याजका पासत प्रत्येक रितीन ह्या बलिदाना वेळार मागया. प्रवेश गीत गावच्याक उबी रावया. संभ्रमासो प्रिय देवा अर्जून गावसो आमचे ताणे वतल्या कुरपे देण्यासो उगडास काडून उपकार पावडून अर्घा दिवसो दिसायचो संभ्रमासो प्रिय देवा अर्जून गावसो आमचे ताणे वतल्या कुरपे देण्यासो उगडास काडून उपकार पावडून अर्घा दिवसो या जग बापा सोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नावान भेटो करगा बलिदान देवी पुत्रान जिणी सुफल करच्या दिसायचो संभ्रमासो प्रिय देवा अर्जून गावसो आमचे ताणे वतल्या कुरपे देण्यासो उगडास काडून उपकार पावडून अर्घा दिवसो दिसायचो संभ्रमासो प्रिय देवा अर्जून गावसो आमचे ताणे वतल्या कुरपे देण्यासो उगडास काडून उपकार पावडून अर्घा दिवसो मोगाचेनो आयच्या ह्या दबाजीक फिरगज फेस्ता दिसा देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घां दितात ज्योती विजय बजाल आनी तशेंच आज मुड्डोम जावन रावल्यांत आमच्या फिरगजचे जायते सांदे ह्या सर्वां पासत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमची सर्व ते सवां ह्या बलिदाना वेळार देवा समोर आमी दवरया. तशेंच सरिता आनी प्रकाश डिसोजा
आमच्या घरच्या आलमामा पासत आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकबोट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, व्हडल्या फेस्ताचो संभ्रम बिगार बाप आणि तुम्ही फिरगस कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळून संभ्रमान देवाक अर्गां दितात. आज संभ्रम करता मात नाही, देवाक आमी अर्गां दिता. फातिमा सायबिणी मरिफात देवान आमचे तें केल्ल्या सर उपकारा खातीर आज आमी प्रत्येक रितीन अर्गां दिता. सांगातच हांगसरासचे आमी सर वाराड्याचे याजक फिरगजेच्या विगारा पासत आनी तुमचे पासत आमी मागता. फिरगस कुटुंबांत तुमी बाबाटान जियेत आसतना एकामेका माया मोगान एकवटान जियोंक तोच जेजू ख्रिस्त कृपा दिवन दी म्हण प्रत्येक रितीन मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ले सरपात सुडास काडून देवा लागचें बोगसाणें मागया. संगता म्हणया, हांव पातकी सरपद वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच अंग बार करये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती कराप प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
बापा सर देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आणि आमचे सगळी तुवें दिल्लें देणें म्हण आमी जाणाव. तुज्या मीत मेहनतलेल्या बळेपणान उपकार ओळखून घेवंक सगळ्या काळजान आनी सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हण मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जोना प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान एक व्हड मासो धरलो आनी त्या माशान जोनाक गिळलो. जोना 3 दीस आनी 3 राती त्या माशाच्या पोटान उरलो. माशाच्या पोटान तावन जोनान सर्वेस्पर आपल्या देवा लागीं प्रार्थना करून म्हलें, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पातालाच्या पोटान थावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो तालो आयकलोय. कित्याक तुवें म्हाका गुंडायेंत उडयलोय, दर्येच्या मदल्या भागान आनी आवरान म्हाका वेडो घालो. तुजी लारां, तुजी व्हड व्हड लारां म्हजे वयल्यान गेली तेन्ना हांवें अशें चिंतलें, तुजे सरशिलो म्हाका पयस धांवडयला. तुजें पवित्र मंदीर म्हज्यान परतून कशें पळोवंक जायत. उदक म्हज्या गळ्या पर्यंत पावलें, समुद्रान म्हाका वेडो घालो. दर्यांतल्या तणान म्हज्या माथ्याक रेवड घालो. पर्वतांच्या पाला पर्यंत हांव देंवलो, पाताला पर्यंत हांव पावलो. ताचे आडंबे घालून म्हाका सदांकाळ बंद केलो. पूण तुवें सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजो जीव पोंडांतलो वयर काडलोय. हांव प्राण सोडूंक पावलो तेन्ना सर्वेस्परा हांवें तुजो उगडास केलो. तुज्या पवित्र मंदिरान म्हजें मागणें तुजेशी पावलें. फडकिऱ्या देवांची पुजा करून थोडीं आपलो विश्वासी मोग सांडटात, पूण हांव स्तुतिगितां गावून बलिदान तुका भेटयता. हांवें केल्ली आंगवण हांव पाळटा, सर्वेस्परा तावन येता तारान. सर्वेस्पर माशा कडेन उलयलो आनी माशान जोनाक वेलेर ओंकलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. तूं आमच्या जनांक आसूं अदीक करतो गौरव. तूं आमच्या जनांक आसूं अदीक करतो गौरव. प्रितुमे वयल्या सर स्त्रिया वयर मोहना देवान तुका
सोन्याच्या मोतींतलो केतीन सरसोना पूण देवाचे पदवेचो तो तांकां सदां उगटास हाडटलो. तूं आमच्या जनांक आसूं अदीक व्हरतो गौरव. देव तुका सदांच मान मेळ्ळा सो करूं तो सदांच तुजेर आशिर्वाद घालो. कित्याक तुजे रास्ट पाडाव जावचे वेळी तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना. तूं आमच्या जनांक आसूं अदीक व्हरतो गौरव. तूं आमच्या जनांक आसूं अदीक व्हरतो गौरव. सा पावलान एफेस घरां बरयल्या पत्रांतले वचप. अर्सिलो जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. ताचे समर आमी बागेवून आनी कातवीण जावच्या संवसाराचे स्थापने आदेश क्रिस्ताते ताणें आमकां विंचल्यात. आमचे वयर ताका असल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्ताते आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशीच आसली. आपल्या मोगाच्या पुताते ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कोरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचे योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचे आमकां बोगसाणे मेळ्ळा. आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुद्वंतकायेन क्रिस्ताते जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजण सोगोट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिलो काळ येताच सर्गी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्ताते एकवटून हाडच्यो हीच ती ताची येवजण. देव आपल्या येवजणेच्या शेवटांनी आपले कुशे प्रमाणे सगळे चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसल्या आमकां क्रिस्ताते विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यात. क्रिस्ताते पयले बरवसो धन आसले आमी ताची महिमे होगलीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणे दिला. उपरांत तुमी हेरा जातींच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बावार दवरले वेली भासवणेची उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे थंय मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावन पावल्यात. आपली मन करून घेतल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले परचेक म्हूण तयार केल्ले दायज आमकां लाभतले म्हूण पवित्र आत्मसो मुगंड देणे कसो दिला. तोच देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाचे महिमेक स्तुती जावं. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. दिसो आयचो आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोशाचो सोम्या देवा करसून गावचो उपकाराटो
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण सामारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेन रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या तळ्यान बोबमान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच ह्या जगांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या तळ्यान देवाक भरनीत पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मळां सर पडून तसो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामार्यकार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगबा शिवाय पाटी येवन देवा बरनीतलो हेर कोणूच ना जालो गाय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजी वाट धरून चल, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ती मोगाळ भाव भयणीनो, सांगाता मेळोन संभ्रमान देवाक अर्घां दिवया. सांगाता मेळोन संभ्रमान देवाक अर्घां दिवया. फेस्त म्हण सांगल्यार तेय व्हडलें फेस्त म्हण सांगल्यार 3 संगती जळखतात मोगाळ भाव भयणीनो. पयलें सांगाता मेळचें, दुसरें संभ्रम करचो आनी तिसरें देवाक अर्घां दिवचें. पयलें सांगाता मेळचें. तुमी राखोवन आसल्यात केदाळा विगार बाप आनी हांगासर गवळीक परिशद आनी फिरगत सभा सकट सांगाता मेळोन फेस्त आसा म्हूण सांगतात आनी विगार सांगता फेस्त आसा. केदाळा फेस्त आसा खंयची तारीख म्हूण सांगतात. त्याच दिसा घरा वचून फोनाचेर तुमच्या सैऱ्यांक इश्टांक सांगतात, हळे ही एक तारीख उडासन दवरा, आमचें फेस्त आसा. हो एक संदेश तुमी दिवचो तुमच्या सैऱ्यांक आनी तुमच्या इश्टांक आमच्या घरा येवन सांगाता मेळोवंक. हो एक पयलो संदेश. पळया, फेस्त म्हूण सांगता आसतना तुमी सांगतात फेस्त आसा म्हूण सांगतात तुमच्या इश्टांक आनी आपयतात. कारण इतलेंच, आमच्या घरा तुमी ये जय आनी आमच्या घरांत तुमी सांगाता मेळा जय. फेस्ताक मात्र आमी सांगाता मेळचीं गी. जायते संदर्भ आमकां सांगाता मेळोवंक आसात, तरी तातूंत एक अस्कतकाय आमकां दिसून येता सांगाता मेळच्यान. पळया, वॉल आसल्यार तें हॉलांत, कुंभगाराचे कांय प्रोग्राम आसा जाल्यार तेंय हॉलांत, रोस आसा जाल्यार तें जावचें हॉलांत, काजार आसा जाल्यार तेंय जावचें हॉलांत, एंगेजमेंट तेंय हॉलांत, मागीर उपरांत फुलां मळोवंक आसल्यार तेंय हॉलांत. एकच एक कार्य जावचें घरांत तें व्हडलें फेस्त. आनी मुखार हांव नेना, व्हडलें फेस्त हॉलांत करूंक पुरो कोण ना. त्याच दिसते पावोवंक की पुरो, पूण पावोवंक नजो. फेस्त म्हूण सांगता आसतना पळया, तुमी सगळ्यांक एक अवकाश करून दितात. त्या दिसा घरांत सांगाता मेळोवंक, हॉलांत न्हय. फेस्त आमचें घरांत जाता, फेस्त आमचें हॉलांत जायना. पळया, एक अवकाश घरा येवंक, सांगाता मेळोवंक, उलोवंक, संतोश वांटून घेवंक
कुटुंबाचो बांद आमचो आसा म्हणले दाखोवन दिवंक हो एक अवकाश. दुसरे मोगाळ भाव भयणीनो, फेस्त म्हण सांगता आसतना थंयसर संभ्रम आसा. गेली प्रायस फेस्ताक आयली हांगानी दुसऱ्या फेस्ताक आयिल्ली. तिका पळयतना खुशी जाली म्हाका. हांवें विचारलें, बारी सोबीत दिसताय, बारी साडी न्हेसल्या तुवें. वय फादर फेस्त नासतना 6 वर्सां जाली. फेस्त नासतना 6 वर्सां पळय ती राखोवन आसतली. केदाळाक संभ्रम आसा गे म्हण फेस्त आसा. आज फेस्त म्हण सांगता आसतना तुमी सक्कड संतोष बरीत आसात. कारण हो एक संभ्रम कुटुंबाच्यांनी आनी फिरगस कुटुंबान सांगात मेळोन हो संभ्रम आमी करचो. परचे पयर आमचेच फिरगजेचे मणियंपराचे तुमचे फिरगजेक आयिल्ले तिकेटी हाड. फाटी आयल्या पान तांणी म्हाका रिपोर्ट दिलो. रिपोर्ट इतलेंच मणियंपराची बारी मिया पदोवची बारी बरी. कोणें आमकां जोर करूंक ना, कोणें आमकां धांवणूक येना. तें एक. दुसरें कितें, फादर सगळ्या न्हिटल्यांनी वायट वॉश करता येतात. कित्याक वायट वॉश म्हणून सांगलें, फेस्त आसा गई मिया पदो फेस्त आसा गई देखून आतां वायट वॉश करता येतात. पळय संभ्रम असो पयलो वांटो. आमचें घर सोबीत दिसाजे, फेस्ताक आमचें घर सोबीत दिसाजे म्हणल्या खातीर पयलें वायट वॉश. आनी घरांत मात न्ही, हांगासर पळया आल्तारीचेर फुलां, भायर स्टॉल आसा आनी आयस म्हणजे राखोवन आसात. केदाळे स्टॉल उक्तें करन तांचे अनाउन्समेंट बरो आसा. एणे कॉयराची तयाराय बरी तयाराय करून आज ती सिंग करतात. आनी तुमी हांगासर बरी मुस्तायकी, बरी साडी. हांवें भुरग्यांक सांगलें आलता भुरग्यांक थोडें तुमी कितें लिफ्टी घाल न्हू, थोड्यान मात घालां. पळया हो सगळें संभ्रम, फेस्ताचो एक संभ्रम आमकां दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, फेस्त म्हण सांगता आसतना आमी सगळ्यांनी करचो एक संभ्रम. आनी त्या संभ्रमान संतोष आसा. आज कोणी दुखेस्त नात. कारण हे आमचे व्हडले फेस्त म्हण सांगता आसतना, फेस्त न्ही व्हडले फेस्त म्हण सांगता आसतना आमकां कळटा निसाय की हांगासर संभ्रम आसा. आनी तिसरें मोगाळ भाव भयणीनो, फेस्त म्हण सांगल्यार देवाक अर्गां दिवचें. जायते दीस आसात आमकां देवाक अर्गां दिवंक. तरी एक दीस फिरगस कुटाम सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां दिवचें निसाय की तें वर्तें. फाल्यांच्या दिसा अमेरिकांत एक दीस ते संभ्रमतात अर्गां दिवचो दीस. फाल्यांच्या दिसा देखून तांणी तांकां रजाय दिल्या. तुमकां सगळ्यांक कळाचे रजा कित्याक दिल्या म्हणून, देवाक अर्गां दिवचो दीस. देखून तुमी इगर्जे वसाचे, थंयसर देवाक अर्गां दिजे, सांगाता मेळाचे आनी सगळ्यांक कळाचे ओ अर्गां दिवचो दीस म्हणून. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, फेस्त म्हण सांगता आसतना आमकां सगळ्यांक एक उडासा काडटा. संभ्रम मात न्ही, सांगाता मेळचे मात न्ही, देवाक अर्गां दिवचो हो दीस. तुमची पात्रून सायबीन फातिमा माय, तिचे मरीफात हांगासर देवान जायतें बरेंपण केलां. जायते उपकार देवान आमकां केल्यात. देखून एक दीस निमयान ते फेस्ताचो दीस, त्या दिसा सांगाता मेळोवन आमी देवाक अर्गां दिवचें. देवाक अर्गां दिवंक जायत्यो संगती आसात. आमकां बाबार्थाचें देणें देवान दिल्लें आनी ह्या फिरगस कुटुंबांत तें जिवें आसता. आनी ह्या फिरगस कुटुंबा मरीफात आमकां सक्रामेंत मेळटात. आनी हांगासर आमचो बाबार्थ जिवाळ उरता. देवाची कृपा आमकां मेळटा, देवाचे उतार आमकां मेळटा. त्या प्रमाणे जियोंक आमकां प्रेरण मेळटा. सेवेचे जिणेक आमकां प्रेरण मेळटा. माया मोगान जियोंक आमकां अवकाश मेळटा. एकवटान जियोंक आमकां अवकाश मेळटा. सांगातपणा अवकाश मेळटा. आनी अशें साबार संगती खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिता. सक्कड फिरगस कुटाम सांगाता मेळून देवाक अर्गां दिल्ल्यान आमचें उपकारी मोन तेस देवा थंय आमी दाखयता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें योना प्रवादी देवाक अर्गां दिता. कारण ताच्या आखांदाच्या वेळार उलो मारल्या वेळार सोम्यान ताका खाण दिलें. ताच्या कश्टांच्या वेळार ताणें उलो मारलो आनी देवान माशाक धाडलो आनी माशान ताका गिळलो आनी ताका भायर सोडलो. दर्यांत आसलो थंय ताणें ताका वांस सयलो.
देवान वांस आयिल्ल्या खातीर तो देवाचे उपकार आठयता. दुसऱ्या वचपांत सांग पावल सांगता देवान आमकां साबार आत्मीक देणी दिल्यात, ह्या खातीर देव हर्शिल्लो जावं. तो म्हणटा विशेष देणी, विविध देणी देवान आमकां दिल्यात, ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान आमी आयकलें, सामार्या घरांत संतोश पावता. तो म्हणटा हो एकलो पार्टी आयलो देवाक अर्गां दिवंक. फेस्त म्हण सांगल्यार पार्टी येवचें आनी देवाक आमी अर्गां दिवचें. सामार्या घराक व्हडलें फेस्त जालें. थंयसर आसले 9 जण देवान केल्ले उपकार खाण घेवन चलतत रावले. पार्टी येवंक नात, देवाक अर्गां दिवंक ते मुखार सरूंक नात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, फेस्त म्हण सांगतना ह्यो तिनी संगत्यो आटापून आसात. आमी सांगाता मेळचें, संभ्रम करचो, देवाक अर्गां दिवचें. आमचें जिवीत आज यस संभ्रमान जियोंक आनी देवाक अर्गां दिवंक फावो केल्ल्याक देवाक आमी प्रत्येक रितीन आमी अर्गां दिवया. संभ्रमान हें फेस्त करूंक कृपा मागया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा आनी सत जाल्यार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिश्य आनी दानिश्य रचना. आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो पुत्र, सरकाळ आदी बापातान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खरे देवातान उपसरलो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो, ताचेर सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसोत आनी आमचे सडोने बसोत सरकार देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवाराचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत 5 फुलां ताका कुस्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निखितलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची नल्यांची मनसी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. ताचे राज्य शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वरान जीव दाता. बापा आनी पुता निपसाला. बापा आनी पुता बराबर. ताका समस्त करून नमस्कार नोंगा पावो. प्रबोधक उलयलो. एक पवित्र कातोलीक दर सासले देव सभे सत मानता. पातकाच्या बसण्या खातीर ही पवित्र आसा म्हण मानता. आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सत्संगाच्या जिविताक विश्वासान रावता. आमेन. सर्गींच्या बापादी आमकां असल्या बरत्या बाबार्थान आमची मागणी ताचे समोर आतां आमी उबारया. मोगळा बापा, पोविसभा म्हणल्या कुटुंबांतल्या श्रेष्ठ वडील पापा साहेबाचेर, गवली बापांचेर आनी धार्मीक मुखेल्यांचेर तुजी विस्नार बेसांवा घाल. आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणाच्या वाटेन फुडें वेचाक तांचे तोंड जोगते मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागताव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी मनशा जिविताचो म्हत्व समजून जिविताचे हक्का राखून व्हरता तसले वातावरण समाज यंत्रुता करूंक तांचे थंय बरें मन रुपीत कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगस कुटुंबाचो वडील जावन आसच्या आमच्या विकार बापा बसत मागतां. फिरगस कुटुंबान कळमीत नासता तांणी दिवच्या निस्वार्थी सेवेक तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर. कुडीक भलायकी, मोतीक समाधान आनी फिरगस कुटुंबांतावन मोगाचो सांगात तांकां फावो कर. तशेंच आयच्या ह्या संभ्रमाच्या बलिदानाक हजार आसच्या सर्व याजकांक तुज्या विंसनार बेसांवांनी भर आनी तांच्या मिसांव वावरांत हर एकल्या तावन मोगाचो सहकार सांगात लाभय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या भुरग्यांक युवजनांक सेगुणी भरीत जिन्नेद्वारे
तुझे वाटेन चलोंक आदार दी. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक तांच्या कामांत भद्राती कुडीची आनी मोतीची भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिड्यांनी कश्टातल्या भावा भयणींक तांची पिडा सोसूंक कृपा दी. कुटुंबांच्या सांद्यातावन मोगाची जतन आनी तुज्या मोगाचो स्पर्श लाभय. तशेंच तुजी खुशी वयत तांकां बेगीनच गूण कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युंकरिस्ताच्या मेजाबावर एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुका पयलें स्थान दिवन माय मोगाच्या एकवटाच्या आनी भक्षणाच्या स्पिरितान जिवंक आदर्श कुटुंबा बांदून हाडूंक आनी फिरगजीच्या बरेपणा खातीर हाताक हात दिवन वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या वैयक्तीक गरजां बसोत मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा वर्त्या बाबार्थन आमची मागणी तुजे समोर आमी उबारल्यांत दयेन ती मानून घे. सांगाता मेळोंक संभ्रम करूंक आनी अर्गां दिवंक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आमी आमची जिणी तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. संतोष बरीत काळजां उडो आनी वायना वेगी सरशी येता बलिदान भेटयता. संतोष बरीत काळजां उडो आनी बलिदान भेटयता. स्वीकार करी बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवीं आमकां लाभो आशीर्वादा. स्वीकार करी बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवीं आमकां लाभो आशीर्वादा. Disporto grasnita Sergi Devikana Agnagitai Posha Amka Mogan Posta Disporto grasnita
स्वीकार करिए बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा Santos bori kaisa uno ani wine ha ready sashiyeta boli gan betaita स्वीकार करिए बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस परादेव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या देवट्या पवित्राच्या नावा सर्वेस्वर मानून घेव भोव मोगाळ बापा तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हो वाखणेचो यज्ञ तुका समर्पीत हांव आमकां फावो नासता तुवें दिलां ती देणी तुज्या नामाच्या महिमे भेटोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी सर्वेस्वराकय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासाची तुका कसलेच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास जावन जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडाना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार देवतूच दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता Pavit, 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 darbaraso सर्वेस्पर्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र तुजी सगळी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र म्हणजे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उबसता उदिंतेदान अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ भेटणूक करच्याक एकाशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा खालतेपणी मागणें करता तुका भेटूंक जगा हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र अपन्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संचाक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन हो संस्कार आमी संभ्रमता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस घेयात आणि खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता सणें खालस घेतली, तुका नोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खांस. नोब्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें बरोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Babert so gute Purgatoria. सोन्याची तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता. बापा आमचे सोडणे पासून तुझ्या पुतान सुचल्या कष्टा मरण असो, त्याच्या अनंत बरी पुन्हा जीवनपण असो आणि सर्गात चढणे असो, आम्ही भक्तीपणी उडास करता. तो परत येतो लमडाची वाट पळवून असा. देखून आम्ही उपकारी खालसान यांची जीवित आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी सगळ्या जोडल्या, तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दीस घाल, तुझ्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आणि जेजू सभे एक कूड आणि एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भगवंत अमृतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगत तुवें वेंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बाबा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी धारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ल्या सगळ्या परजे संगते ह्या संवसारान वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावर्तांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान संपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून या तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन त्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोस आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेची सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाम पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी सो
सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निबार दयेकन जिवितां सबसकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदर काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. इतक्या रजवंती पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशल शांती दी आनी एकबटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसो. तुमचे सोबय आसो. माय मग सगुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तेरेचे म्हाका आव्हान ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
sermonchaso mogal sumi amso atmik poshanam kalaboso dayal sumi amso tarok sermonchaso mogal sumi amso atmik poshan am kalaboso dayal sumi amso Yesumyan Jesuye kurpe deni hadonye Yesumyan Jesuye jivit nove korunge God Jesus, oh love Jesus, din vasun alsun gaita. Vandan Jesus, stuti Jesus, आता आणि सर्वदा. God Jesus, oh love Jesus, din vasun alsun gaita. Vandan Jesus, stuti Jesus, आता आणि सर्वदा. तुझ्या रूपान मोठ्या काळजात आयला, सोम्या अर्गा तुका. पवित्रतान म्हाका पोसलां, धन्य व्हंकलां तुका. God Jesus, oh love Jesus, din vasun alsun gaita. Vandan Jesus, stuti Jesus, आता आणि सर्वदा. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुझे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली, ती संस्करून तुज्या पुताच्या कुडीर जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. या आत्मीक पोशणाचे गठायेन आनी संतोष भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक, दिसान दीस चड तुजो मोग करूंक आमकां फावो जाव म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळू. आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकोळतीन वागो. दुलो भयण तुमचेर आश नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव. सर्वोद्भेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. आमी सर्व बसया.
मोगाचे न्हू एक समुदाय जावन सगळे फिरगज कुटाम सांगाता मेळून आदल्या आयतारा भाऊ बांदवपणाचो आयतार आमी आचरण केलो. सुमया जेजूक परगट रितीन आमी मान केलो आनी आज फिरगज फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करून फातिमा माय मारिफात देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिली. ह्या बागे दिसा तुमकां सर्वांक हांगासर हजर आसच्यांक घरा आसच्यांक परगांवांत आसच्यांक संतोश भरीत फिरगज फेस्त मागता. आज जायतीं सैरी आयल्या तेंगे घरा हांगासर इगर्ज सगळी बरोवन आसा. आमचे सैरी जायतीं जाणां हांगासर मिसाक हजर जाल्यान सर्वांक आयच्या संभ्रमाचे उल्हास फाटयता. आयच्या ह्या फिरगज फेस्ताच्या संभ्रमाक प्रधान याजक जावन पवित्र बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ले याजक आमच्या कासरगोड वाराड्याच्या मणियंपारे फिरगजेचे सुटसुडीत विगार तशेंच सांजुजे सेमिनारीचे प्राध्यापक मणादीक बाप नेल्सन डी आल्मेडा फिरगज जिवाळ दवरूंक कळमीत नासतना देवा उरतात. तांच्या जायत्या राटावळी मदें आज हांगासर येवन पवित्र बलिदान भेटोवन संभ्रमान देवाक अर्गां दिवचे विशीं आनी आमी कित्या खातीर सांगाता मेळोवंक जाय देवाचो आमी उपकार आठोवंक जाय ह्या विशयांत देवाचो उतराचो नियाळ तांणी आमकां भोव बऱ्या रितीन दिला. सगळ्या मिया पदाव फिरगज कुटुंबाच्या नांवी तांचो उपकार बावुरता. आमच्या कासरगोड वाराड्यांत 16 फिरगज्यो आसात. सगळ्या फिरगजांक तशें वाराड्याच्या याजकांक आपल्या वेसनार उतरांनी गूंड चिंतनांनी जोगतें मार्गदर्शन दितात. आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोवमनादीक बाप स्टॅनी बिरेरा आपल्या मोगाळ उलोवण्यान आनी आस्कुऱ्या वदनान हर एका याजकाक आनी हर एकल्याके मोगाचो संगात प्रोत्साह तशें पाठिंबो दितात. तांचो मनपूर्वके उपकार आठयता. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन वाराड्याचे याजक हांगासर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक हजर जाल्यात. हांगासर आल्तार आज सगळी बरोवन आसा नातर हांव एकल्यानच आसचें. ह्या सगळ्या आल्तारेचेर आमच्या वाराड्याचे याजक हांगासर आसात. मोगाचे याजकानो तुमच्या हजरपणान आमच्या फेस्ताचो संभ्रम तुमी दोडतो केला. तुमकां देव बरें करूं. ಹಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಡೆದ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚಲೋದಾಗಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲೆತ್ ಮೇರಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿಲೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. आदल्या शनिवारा आनी कालच्या दिसा हांगासर येवन इगर्ज वाठार नितळ केल्ल्या सर्व फिरगजकारांक सर्व संगतींचें वर्ते मुखेलपण घेतिल्ल्या फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष मानेस्त प्रदीप डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस्तीन सरिता डिसोजा सवय फिरगज गवळी परिशदेच्या सर्व संध्यांचो दिनवास पाठयता. सुमधुर गायन पवित्र बलिदानाक भक्तीपणी वांटेली जावंक आमकां आदार. आमच्या गायन पंगडान सबार दिसांत धांवन अभ्यास करून रंगीन ताळ्यान गितां गावन ह्या पवित्र बलिदानांत भक्तीपणी वांटेली जावंक आदार दिला. वर्सां मदें जायतो त्याग करून सर्व आत्मीक कार्य भक्तीपणान जावच्याक मोठो आदार ते दितात. गायन पंगडाच्या सर्व संध्यांक तांकां तरबेती दिल्ल्या तशेंच आज वजंत्र केळिल्ल्या प्रवीण डिसोजा मुडीप तांचो उपकार बावुरता. आयच्या बलिदानाची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या सर्व फिरगजकारांक
भक्तीपणान वेदी सेवा केल्ल्या सर्व आमच्या वेदी सेवकांक देव बरें करूं. सगळ्या वर्सां फिरगस घरांत निस्वार्थी मनान वावर दितात. लविना डिसोजा, हरीश फेरावो आनी लिडिया मोंतेरो आयच्या दिसाची सगळी मांडावळ करूंक तांची फुर्ती सेवा तांणी आमकां दिल्या, तांचो उपकार बावुरता. आयच्या फेस्ताक मुद्दम देवणो, कुशेचें दान देवणो आदार दिल्ल्या सर्व फिरगस घरांचो, तशेंच आंगवण्याच्यो वाती वांटूंक जबाबदारी घेतिल्ल्या साविशन पावल सभेच्या सर्व संद्यांक काळजांत उलय दिनवास. कुंपरीच्या आयतारा तशें सक्रामेंत व्हरूंक वाहन दिल्ल्या सांजुजे वाड्याच्या फिलिप डिसोजाक देव बरें करूं. कुंपरीच्या आयतारा सक्रामेंताचें वाहन सोबूंक वावुरल्या श्री संघटनाच्या संद्यांचो, ICYM संद्यांचो आनी आमच्या कॉवेंतच्या धर्म भयणीचो उपकार बावुरता. कुंपरीच्या आयतारा तशें ह्या फेस्ताक फुलां हाडून दिल्ल्या सांजुजे वाड्याच्या स्टॅनी डिसोजाक ताचो उपकार बावुरता. वर्सा मोदें खंयचेंय कार्य जावं, गज जशें शामियाना, कदेलां, मेजां, सावंडसो आमकां धर्मार्थ रितीन वदकसून दिता प्रकाश मोंतेरो जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. आयच्या संभ्रमाक गज जशें सर्व साहित्य फिरगजतय वर्तो अभिमान दवरन ताणें वेळार आमकां पावीत केल्या, ताचो आभार मानता. वर्सा मदें जावची सर्व गणितांच्यो फोटो काडून ती गणितां उडासान दवरूंक आदार दिता सांत थॉमस वाड्याचो फ्रांसीस डिसोजा, ताका देव बरें करूं. आयचो सगळो संभ्रम धर्मार्थ रितीन यूट्यूब लायव्ह प्रसार करून आसा. डेरिक मोंतेरो मंजेश्वर आनी ताचो संगाती तांचो उपकार बावुरता. आतां आयच्या दिसा मुद्दम देवणो आदार दिल्ल्यांक मनाची वात आमी वांटतल्या. आयच्या दिसाचे प्रधान याजक म्हणदिक बाप नेल्सन डी आल्मेडा तांणी वाती वांटच्याक उपकार मागता. ह्या फेस्ताक मुद्दम दिल्ली जेस्विटा मोंतेरो बाळक जेसू वाडो, मौरीस जुलियाना डिसोजा फातिमा वाडो, निशेल डिसोजा सांजुजे वाडो, मोनिका कुटिना सांजुजे वाडो, फेलिक्स मोंतेरो सान लॉरेस वाडो, अजिता डिसोजा लुर्द वाडो, नितेश आल्बुकर्क सान थॉमस वाडो, एलन जेनिशा मिनेजस सुरतकल, जुस्तीन अपोस जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, मरीना मोंतेरो कुंबळा, एंड्रिया आल्डन डिसोजा नित्यादार नगर, गिल्बर्ट डिसोजा वेलंकनी वाडो, विक्टर डिसोजा बाळक जेसू वाडो, बाल्तजर मोंतेरो सान लॉरेस वाडो, प्रमिळा शांती मोंतेरो सान लॉरेस वाडो, आल्बर्ट फेरावो लुर्द वाडो, प्रविता कुटिना सांत आंतोन वाडो, बोनिफास मोंतेरो सांत आंतोन वाडो, स्टीवन संतानेस फातिमा वाडो, मार्सेल मोंतेरो बाळक जेसू वाडो, जेफ्रे डिसोजा सान थॉमस वाडो, पर्ल आनी प्रिवा डिसोजा सान थॉमस वाडो, मिलियन डिसोजा सान लॉरेस वाडो, विन्सेंट सिसिलिया डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, रिशॉन मोंतेरो सान लॉरेस वाडो, रियान मोंतेरो सान लॉरेस वाडो, बाजिल डिसोजा बाळक जेसू वाडो, डेन्झिल प्रज्वल डिसोजा सांत आंतोन वाडो, फिलिप विजेता डिसोजा सांजुजे वाडो, विन्सन विवियन डिसोजा सांजुजे वाडो, इयान आर्थर मोंतेरो फातिमा वाडो, आल्बर्ट क्रिस्टिन डिसोजा वेलंकनी वाडो, डेनिस जेसिंता डिसोजा वेलंकनी वाडो, फ्रांसिस डिसोजा सान थॉमस वाडो, एग्नेस डिसोजा सान थॉमस वाडो, मौरिस टेलिस बाळक जेसू वाडो, अजय डिसोजा सान थेरेस वाडो, विजेश डिसोजा सान थेरेस वाडो, एलिजा फेरावो सान थॉमस वाडो, अनुषा डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, आयन डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, लिशांत आनी लिशाल फेरावो फातिमा वाडो, डायना डिसोजा बाळक जेसू वाडो, प्रिन्स डिसोजा सान लॉरेस वाडो, क्लियोना डिसोजा सांजुजे वाडो, रोनाल्ड मोंतेरो सांत आंतोन वाडो, प्रदीप डिसोजा सान थॉमस वाडो, हिलरी डिसोजा सान थॉमस वाडो, फिलिप डिसोजा सान लॉरेस वाडो, रेनिशा डिसोजा सान लॉरेस वाडो, पुष्पा आनी अविता डिसोजा सान थॉमस वाडो, मगदलिन डिसोजा बाळक जेसू वाडो, बॅप्टिस्ट डिसोजा बाळक जेसू वाडो, वॉल्टर सिंजन डिसोजा सांजुजे वाडो, विन्सेंट मोंतेरो फातिमा वाडो, आल्बर्ट मेर्सन डिसोजा फातिमा वाडो, मेल्विन डिसोजा सान लॉरेस वाडो, मेल्विशा डिसोजा सान लॉरेस वाडो. कोणाची नांवां सुकोवन गेल्या नंतर ताणें येवन मनाची वात स्विकार करची.
तशेंच आयच्या दिसा फुलांक आनी फेस्तांक दान दिल्ली डेल्फीन आल्बुकर्क थॉमस वडो 500 रुपये तांणी मुखार येवन मानाची वा स्वीकार करची. स्टीवन संतानेज फातिमा वडो 2000 रुपये. सानवी प्रीती मोंतेरो सांतांतून वडो 1000 रुपये. फ्रांसिस डिसोजा सांतेरेस वडो 500 रुपये. डेनिस जेसिंता डिसोजा वेलंकनी वडो 1000 रुपये. विविल डिसोजा फातिमा वडो 1000 रुपये. रोनाल्ड मोंतेरो सान लॉरेस वडो 500 रुपये. वलेरियन डिसोजा ज्येष्ठ पवित्र काळजा वडो 500 रुपये. जरोम मोंतेरो बाळूक जेसू वडो 1000 रुपये. वॉल्टर सिंजन डिसोजा सांजुजे वडो 500 रुपये. मार्सेल सुनीता डिसोजा सान लॉरेस वडो 3000 रुपये. तशेंच आमकां गायनाक आदार दिल्ल्या प्रवीण डिसोजा मोडीपो तांणी येवन मानाची वा स्वीकार करची. MH प्रकाश आनी तशेंच फ्रांसिस डिसोजा फोटोग्राफर तांणी येवन मानाची वा स्वीकार करची. डेरिक मोंतेरो ताणें मुखार येवन मानाची वा स्वीकार करची. आमचे युवजन अध्यक्ष हेड्रीन मोंतेरोच्या मुखेलपणान फिरगजंत उर्बेन वावुरतात. आयच्या दिसा ह्या फेस्ता दिसा ICYM संचालनाचे स्टॉल आसा हांगासरच ह्या देगेन आसा. अपूर्बाचे खेळ तांणी मांडून हाडल्यात. थोडो वेळ हांगासर तांच्या सांगाता तुमी करसूनसो. भूक लागता कोण ना आनी घरा वचून इल्लेशें रांदूंक हें आसा कोण ना पूण इल्लोसो वेळ आमच्या युवजनां सांगाता करया. तांच्या स्टॉलाक भेट दिया आनीक आमच्या युवजनाक प्रोत्साह दिया. आतां विगारवार आमचे लागीं उलयतले तांचो संदेश आमकां दितले. मोगाचेनो पयल्या सुवातेर तुमकां सर्वांकी बागी फेस्त मागता. तुमच्या विगारांनी तुमचो सर्वांचो उपकार बावडलो. ह्या संदर्भार आमी याजक वारड्याच्या सर याजकाचे तर्फेन आनी फिरगजां तर्फेन तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पटे प्रतीक जावन तुमच्या विगाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां तांणी आपयलें बरें सुदारसिलें आनी आयच्या दिसा ह्या फेस्तांत वांटेली जावं देवा कर्गांनी आमकांय अवकाश तांणी फावो केला. तांकां आमी बरें फेस्त मागता आसतना 1-2 शब्द खंडीत जावन ह्या संदर्भार तुमच्या विगारा विशयी आमी वारड्या तर्फेन आमचो अभिमान आमी तुमकां तुमचे समोर प्रगट करचें पडटा. बाप एडवेन सदांच खंयच्याय वावराक तयार असो एवर रेडी पदराक. मौनपणी कसलोय आवाज नासतना खंयचीय जबाबदारी दिली, खंयची जबाबदारी तांणी फिरगेचे खातीर घेतली ती सुसूत तरान पंथा पावनच्यांत निश्णात आनी अशें ताचो वावर ताची सेवा ताची महत्कार्य आमकां पळोवंक मेळटात. सगळ्या वर्सां साबार पोटी फिरगजेन विविध कार्य आसा करची आमकां सर्वांकी वारड्याच्या याजकांकी प्रेरण मोवाळ मोगाचे आनी सदांच खंयच्याय वावराक तयार आसचे, सेवेक तयार आसचे आनी भोव शातिवंत रितीर ते पंथा पावचले तांचे विशेष देणे थालेंत. आमी अभिमान पावता आमच्या सांगाता ते आसात आनी वाराड्यांत खंयसर केदाळा सर गरज आसा तवळ हर एक वेळा प्रत्येक जावन जीवन ज्योती कॅम्पाची व्हड जबाबदारी भोव विशेष जाणवायेन अनुभवान आनी शाणेपणान तांणी सांबाळल्या. याजका वाराड्याच्या हेर याजकांक सांगता आनी लायक आनी धर्म भयणीच्या सहकारान देखून तांकां आमी अभिनंदन पटयत आसतना हांगासर आमच्या सर्व वावरा खातीर सेवे खातीर आमी अभिमान पावता, संतोश पावता. आमच्या वाराड्याच्या सर याजकांक सांगाता दवरच्यांत आनी गरजेची सर्व सलाह सुचना दिवच्यांत आनी आमकां संतोश दिवच्यांत ते तांचो विशेष पात्र ते खेळून आसा. देखून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सर वावरांत हांगासर मिया पादांत करच्या सर वावरांत वाराड्यांत करच्या सर वावरांत आनी तांचे तावन सगळ्या देशीक जावच्या सर बरेपणा खातीर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणून बरें फेस्त तांकांय मागता आनी तुमकांय परत देवाचें बेसांव आनी सर बरेंपण तुमकां लाभो. थँक्यू. निमाणें गीत जाल्लेंच हांगासर सर्व याजकांनी एका तस्विरेक हजर जावचें. आतां आमी सर्व उबी रावया, निमाणें गीत गावया. आमचो सर्व मातसो
म्हाका सर बरें मोगल्ल्या मनादीक बाप स्टॅनी पिरेरा तुमकां देव बरें करूं. फातिमा साहेबीनी आमची शिरोधिनी वंदन करता कालते पोनी तू मायमची राणी वंदन करता कालते पोनी तू मायमची राणी फातिमा गावा नेत्या ते गाबुर्या दिश्टी पडली ओळ लोक सांगली सर्गी वाटा कळली दिश्टी पडली ओळ लोक सांगली सर्गी वाटा कळली फातिमा साहेबीनी आमची शिरोधिनी वंदन करता कालते पोनी तू मायमची राणी वंदन करता कालते पोनी तू मायमची राणी मोगान पुनसोवे अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Fatima साहेबीनी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखानी रोडच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातकां विनोदी कोर माये तुज्याच पुता लागीं मेळून घेवच्याक आमी सोर्गीची देणी विनोदी कोर माये तुज्याच पुता लागीं मेळून घेवच्याक आमी सोर्गीची देणी फातिमा साहेबीनी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखानी रोडच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातकां विनोदी कोर माये तुज्याच पुता लागीं मेळून घेवच्याक आमी सोर्गीची देणी विनोदी कोर माये तुज्याच दुखानी रो
आमची